And as per population of the census, 4 constituencies needs to be reserved for ST community, Speaker sir. And your 4 constituency has been clearly marked, Speaker sir, in the gazette notifications. So, Speaker sir, we want to know that these 4 constituencies, which is Maye, Priol constituency, Sangye constituency, and Kepe constituency, ये 4 constituency, जी clear cut answer waspa jo from the CM. When is he sending the answer? As per Article 330, without confusing and giving an answer that as per Article 82, he needs to do delimitation. We need clear answer. We are not looking for delimitation. We are not asking for readjustment. We are asking for existing seats reservation, your 4 constituency, which also the Director of Tribal Welfare has proposed. So why is this stepmotherly treatment? Because भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या काळातूच एसटीक रिझर्वेशन दिले, म्हणजे जेन्ना केंद्रात आणि हांगा असताना गावडा कुणबी आणि वेळीप तितूंतलो वयल्यान धनगर हो समाज उरला, तितूंतलो धनगर हो समाज उरला, तेंकाय मेळपाक जाय ह्याच मताचे आसा. आणि 2001 ते 2000 म्हाका दिसता या फोटोपाचे बंद करपा जाय. 5 मिनिटं उरल्या स्पीकर सर. हांगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस वी वांट क्लियर स्पीकर सर. तेका आतां राव म्हणून सांग. स्पीकर सर, तुमकांय खबर आसा आणि एसटी कम्युनिटीक रायट मेळ्या उपरांत तेंकां आपले हक्क मेळोवन घेवपा खातीर जॉब रिजर्वेशन, एड्युकेशन रिजर्वेशन हे सगळे रिजर्वेशन मेळोवन घेवपा खातीर 2001 म्हणजे 3 पासून 2008 पर्यंत स्पीकर सर झगडचें पडल्या, आंदोलन करचें पडलां. तुम्ही त्या आंदोलनात आसा, हावजान असलेले बरेच लोक त्या आंदोलनात आसा. मेन टॉपिकाचेर डायव्हर्ट करता स्पीकर सर, प्लीज. Speaker sir, I want to put on the floor of the house, Speaker sir. Give me a chance. Very specific. Proposal sent by CEO. Last question. Proposal sent by CEO. आणि त्या खातीर तुम्ही 2012 तुम्ही ट्रायबल मिनिस्टर झाले आणि तुम्ही ट्रायबल मिनिस्टर झाल्या उपरांत पहिले फावटी सगळ्यो स्किमी केल्यो, योजना केल्यो, त्यो लोकांपर्यंत पावोवपाच्यो केल्यो. आणि म्हणून आम्ही सांगता, आम्ही अंत्योदय तत्वाचेर सरकार चलयता. समाजातल्या शेवटच्या घटकापर्यंत आमचो पावपा खातीर प्रयत्न आसता. ट्रायबलाचेर आम्ही केन्नाच अन्याय करूंक ना आणि हाज्याय फुडें आमी करचे ना. कोणे एसटी कम्युनिटीचेर फावर केलो ना. रस्त्यार येवन तांणी घेतला आणि थोडे मागीर तुमचे असले आमदार जाल्या, लिडर जाल्या. सो कोण कोणाचेर फावर करना. हांव विचारता, कॉन्स्टिट्युशनल रिक्वायरमेंट असो आहा की एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन मुख्यमंत्र्याचे प्रमाणे तो 27 दिवंक सोदता, 32 दिवंक सोदता, काय 37. आणि स्पीकर सर, एक लास्ट, इज द गव्हर्नमेंट अवेअर that on 19th January, Kirit Solanki, who was the parliamentary committee chairman, came to Goa, told the Goa government, put a proposal to constitute a delimitation commission. Yes. And ST director has sent a file. Speaker sir, 1 minute. ST directoran मुख्यमंत्र्याक फाईल धाडल्या. 21 फेब्रुवारीक 1 महिनो मुख्यमंत्री फाईल घेऊन बसला. तो कितें करता सांग आता.